राष्ट्रीय रक्तदान दिवस. आता दुसऱ्या दिसान प्रेझेंटेशन दिला तुमचं सगळे आमकां ज्ञान गावले. रक्तदान कित्याक करपा जाय, रक्तदान कितके गरजेवंत, रक्तदानाचे फायदे हे सगळं आमी पळयले. माझ्या वाढदिवसाक हांव वर्साच्या वर्सा रक्तदान करता. 30-35 लोक एकठांय जावन चड करून भुरगे रक्तदान करतात. पूण खूब फावटी आमचे कडेन स्टोरेज फॅसिलिटी सारकी नासता. मेडिकल कॉलेजचे जावं डायरेक्टर लोक येतात ते म्हणटा 25 पुरो म्हणटा, जेव्हा आमचे कडेन चड जावपाचें ना म्हणून बंद करतात. हे सच्ची खबर तेंची. पूण स्टोरेज फॅसिलिटीज वाडोवपाची गरज आहा, हो एक विशय. दुसरो विशय म्हणजे रक्तदान करपाक खूब लोक फाटीं सरता. भंय दिसता, पीपल आर स्कॅर्ड. हे अवेरनेस सगळे कडेन जावपा जाय की रगत दिवप बरी गोश्ट. दोतोर जुल्या दिसांनी एक गोश्ट सांगूंक ना की रगत दिलें की रोखडें परत तयार जाता. ते तयार जावपाक कठीण न्हू तें, म्हणजे भंय नासता दितल्याक. तो एक बरो भाग. म्हणजे आयज रगत दिता तूं, एक 6 म्हयने भितर ते परत तयार जाले, म्हणजे लुकसाण व्हडलें कांय ना. आनी आदले तेंपार आमी कितें करताले, रगत काडपा खातीर आमी जळोव लायताले. आमचे आदले लोक, म्हाका आजी पणजे सगळे आमचे जळोव लायताले आनी रगत काडून घेताले. रगत काडपूय गरजेचें, नवें रगत येता भितर. म्हणटकूच हे आमचे वडील दुसरे भाशेन करताले. आमचे लोक आतां आमकां सोंपेपण जालां की रक्तदान करपाक गावता. आनी पयलीं म्हटल्यार तशें स्टोरेज फॅसिलिटी वाडपा जाय. आयज 19,000 लोक रक्तदान करता. मोठी संख्या ती. ब्लड बँक तितके मोठे आसपा जाय. हे भाशेन आमी रगत दिलें म्हणून कोणाचें लुकसाण जावपाचें ना. आमच्या आरोग्याकूय बरें जाय आनी दुसऱ्याक फायदो.